अंजुणच्या स्टारको जंक्शना कडेन आशिल्ल्या लायटीच्या खांब्यांतल्यान जावपी वीज गळटेक लागून लोकांक आनी जनावरांक विजेचो शॉक लागलो। आतां पावस पडपाक लागिल्ल्यान हो धोको वाडिल्ल्याचे थळावे सांगतात। जमनी पोंदा इबाडिल्ल्या केबलाक लागून शॉक येता असो दुबाव अंजुणच्या वीज खात्यान उक्तायल्या। जाता तितले बेगीन हाचो दुरुस्ती करतलो अशें आश्वासन वीज खात्यान थळाव्या लोकांक दिलां। कार्लोस फेर्नांडीस तेणी फोन केलो तो म्हाका म्हणालो ते हॉटेला कडेन सेक्युरिटीन फोन मारला की हांगा शॉक येता म्हणून जमनीक आनी गोरवांक पयलीं येयलो हांगासर तांकां गोरवांक पयल्या तर मागीर तांचो हॉटेलाचो इलेक्ट्रिशन तेणी येवन हांगा चॅक केलें फूल पायपाक हांगा शॉक येता जमनीक शॉक येता हितून पावस पडला आनी उदीक वयतालें हांगासर आनी हे तेंच्यानी आतां प्रोटेक्शन त्या भुरग्यांनी सेक्युरिटी आनी हॉटेलाचो इलेक्ट्रिशन आहा पळय तेंच्यांनी हांगासर हें दवरलां हांगासर तर लायटीकाराकूय इन्फॉर्म केल्लें कार्लोसान ती आतां येयला हांवें मागीर परत मारलो तांकां फोन ती आत्तां येयला आनी स्ट्रीट लायट आतां बंद केला तेंच्यांनी हांगासर टुरिजमाचें हांगासर स्ट्रक्चर कितें येता हांगासर ओके आनी तेंच्यांनी लायट घेतला हांगासर तेंच्यांनीच कितें तरी हांगासर केलां तेन्नाच्यान स्टार्ट जालां हें आनी तुमी आतां फुडें पळोवंक शकता की ते पत्रे आतां सेक्युरिटी रावता कांय सेफ्टी ना तांकां करंट दिला आनी तो भुरग्याकूय कितें जावंक शकता त्या सेक्युरिटीकूय की तेंचे हांगा तेन्नासून कितें हल्ला हांगासर आनी थंयसरूय शॉक येयला त्या सायडीन रोडाच्या त्या सायड अंडरग्राउंड वायर घेतला पळय थंयसून तांकां हें गेला शॉक येयला थंयसर। हमारा इधर का इलेक्ट्रिक वाला मैं पूछा क्या हुआ उन लोगों ने बोला इधर शॉक आ रहा है फ्रेंड है इधर कार्लोस उनको फ़ोन किया वो लोगों ने फिर अपना कॉल करके इधर बुलाया कंप्लेन किया वो लोग। हाँ एक हफ्ता पहले भी शॉक आ रहा था तो उधर वो लोग कुछ किया लगता है। आज मैं देखा शाम को आज इधर शॉक आ रहा था।